देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 22 वर्सो वोल 51-59. जेजून उरपुंजीक म्हटलें, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो मोचेंच मांस. तेन्ना जुदेव्या मोदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केल्यो आनी तोरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफर्नामांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजूचें मांस खरें खाण आनी जेजूचें रगत खरें पिवण. दर मिसाचे भेटेंत यादनीक देवा आनी मनशां मदें मोदेस्ती. ही भेट भेटयतना यादनिकाच्या उतराचेर देव वेदीचेर येता आनी ह्याच आपल्या मांसा रगता वरवीं संवसारा आड झुजूंक आत्मीक बळ दिता, आनी ह्याच बळान मनीस सासणाचें जिवीत जोडूंक पावता. आमेन.